गोंयच्या लोकांक बरी दिवाळी मेळपा लागून नरकासुराचो वध जावप गरजेचो आसा, देखून विरोधकांनी एकठांय येवपाची गरज आशिल्ली अशें विधान गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली आनी फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी केलें. गोंयच्या फुलकारांक आनी ल्हान धंदेकरप्यांक बाजारात जागो नासता. ह्यान पयलीं आमी एकामेकाचेर खर टिका केला, पूण हो राजकारणाचो एक वांटो आशिल्लो. मात आतां प्रश्न गोंयच्या अस्तित्वाचेर आसा, देखून विरोधी पक्ष सगळे एकठांय जाला अशें विजय ह्या वेळार उलयतालो. दिवाळी गोंयकारांक बरी येवची ह्या वर्साच न्ही, पूण फुडाराक फुडले पिळगेक एक दिवाळी बरी येवची म्हणून आमी एक जाल्ले आहा. दिवाळी केन्ना जाता? जेन्ना पयले पूर्व संध्येक नरकासुराचो वध जाता. नरकासुराचो वध जावनूच दिवाळी जाता. नरकासुराचे वधाचे शिवाय दिवाळी जावंक शकना. आनी नरकासूर कोण आहा? बाब मनोजान तुमकां सारकें एक्सप्लेन केल्लें आहा, ते पडते हांव रिपीट करना. पूण सारांश असो की गोंयांत गोंयकाराक लेखनात, गोंयचे आमचे फुलकार बारीक दुकानदार हे गोंयच्या बाजारांत तांकां वाव ना, तांकां व्हॅल्यू ना. गोंयच्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळना. गोंयांत गोंयच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन गोंयच्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळना. गोंयच्या टुरिझम सेक्टरान सगळो जो एन्सिलरी ऑपरेशन आहा ती सगळी भायल्यांनी खाल्ली आहा. गोंयांत गोंयकारांक व्हॅल्यू ना. आनी गोंयांत गोंयकारांक जेन्ना व्हॅल्यू उरना तेन्ना आमची फुडली पिळगी धोक्यान आहा. फुडली पिळगी आनी तांचो फुडार साल्वार करपाक गोंयांत जें कितें करूंक जाय, जे खंयचे नरकासुराचो उजो लावंक जाय तो उजो लावपाकूच जाय. आनी तो कसो लागूंक जाय तो ह्यो स्टेजीचेर कळटा. एल्टरान सांगिल्लें आहा तोच फॉर्म्युला. पर्संटेजीचो फॉर्म्युला नांव वचना. पर्संटेज आतां जे भशेन गुंडा राज गोंयांत चल्ला, जे भशेन शेड्यूल ट्रायब म्हळ्यार मूळ गोंयकाराच्या लिडराक खोंटांनी मारतात, तोंडाक शेण सारयतात, म्हळ्यार 10% गोंयचे जनतेच्या तोंडाक शेण सारयतात. दिसा ढवळ्या राजधानीत जे भशेन चालू आहा ताचेर कळटा की गोंयांत गोंयकारांक कितें व्हॅल्यू आहा तो. मूळ गोंयकाराक जर गोंयांत व्हॅल्यू ना जाल्यार खंयच्याच गोंयकाराक गोंयांत व्हॅल्यू ना. आनी हे गोंयकारांक गोवा फर्स्ट म्हणटा ते हाडपा खातीर जे कितें कोणें सॅक्रिफायस करूंक जाय, हांवें म्हज्या वाडदिवसाक सांगलां की हांव कसलोय सॅक्रिफायस करपाक तयार आहा म्हणून. आनी हो सॅक्रिफायस हो मॅग्नेट जावपा खातीर आमी पूर्णपणान आमचो जाता तितलो थोकस लायतले. गोंयच्या हिता खातीर आपापसातले मतभेद विसरून सगळे एकठांय जाल्ले आसा. 33% आड 66% हो जैत मेळोवपाचो सोपो फॉर्म्युला आसा. खंयचोय राजकीय पक्ष सगळ्या मतदारसंघात वेंचणूक लडोवपाक शकना. विधानसभेच्या सभागृहात विरोधी पक्ष म्हूण एकठांय जाता. तशेंच आमी सभागृहा भायर लेगीत एकचार दाखयल्लो आसा. कोणाकूय दिसता आपलो पक्ष पातक करता जाल्यार ताणें तो पक्ष सोडचो अशें आव्हान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केलें. खास करून विरोधी पक्षाच्या सगळ्या पार्टींनी चिंतपाक जाय विनिंग फॉर्म्युला सादें आसा. 34% वर्सेस 66%. आमचे मदें आमी कॉम्प्रोमाइज करपाक जाय आमी सदांच म्हणटा. आनी कुशालकाय म्हाका दिसता विधानसभेन आमी जेन्ना एक ऑपोजिशन कशें झगडटा, आमचे डिफरन्सीस आमचो इगो फाटी दवरून गोंय सांबाळपाक आमी जे प्रयत्न करता तेच प्रयत्न म्हाका दिसता आज विधानसभे भायर एक क्लियर कट मेसेज वचपाक जाय. सगळ्या पक्षाच्या अधिकाऱ्यांनी समजून घेवपाक जाय की आमकां जरी तर आमी डिवायड करपाक लागले जाल्यार हे जे साधारण 33 नारकासूर आहाय, हे 33 नारकासूर गोंय पेटोयन उजो आमकां म्हाका दिसता आमचेर पेटयतली. आमचे मध्ये थोडे नारकासूर आहाय
तेंकाय आमी उलो मारताय. वेळ जालना. आनीक तुम्ही चिंतपाक जाय, गोंय जरी तर आमी राखतले, लोकांचो जो बरो एक गोंयभर एक रिस्पॉन्स आसा की तुम्ही सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय म्हणून. ही मेसेज म्हाका दिसता जे ह्या दिसांनी पाप करपाक सोदता तेंका ही मेसेज हांव सांगपाक सोदता. पाप जरी तो तुमची पार्टी करपाक सोदता जाल्यार सोडून येया. आमी गोंयकार कशे एक जावपाक जाय. आमचे मध्ये फूट घालपाचो आनी एक पावट प्रयत्न जालोलो आसा. गोंयचे पॉलिटिकल पार्टीक म्हाका दिसता 40 मतदारसंघान सद्या तरी कॅपॅसिटी ना. पूण आमचे मध्ये एज आमी एक प्रिन्सिपल ऑपोजिशन पार्टी आमी चिंतला की सगळ्यांक एकठांय व्हरपाक. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.